बायणा दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्साच्या उपकरणांचे एका अनवळख्या मनशांनी तोडफोड केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या। जेट स्कीच्या इंजिनात साखर घाली जाल्यार दुसरी रायड ब्लेडीन कापल्या। अशा तरेन ह्या वॉटर स्पोर्ट्स उपकरणांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या। देखून फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी तांणी केल्या। टोटल वॉटर स्पोर्ट्साचो इक्विपमेंट जर घेतलो जाल्यार 1 करोड 20-25 लाख सुमार पडटा। रोडा वयर कितें जेट स्की येता, पॅरासेलिंग बोट येता, बंपर, बनाना हे सगळे एक सेट येता आणि हितून वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5 रायड दिता आणि हे इन्वेस्टमेंट करता जाल्यार 1 करोड 1 CR आणि 125 अशें जाता पळोवपाक गेल्यार। पूण जेट स्कीसूच म्हाका जेट स्कीकूच 25 लाख सुमार आतां सद्या नवी जेट स्की घेवंक जाल्यार 25 लाख सुमार ताका खर्च। पूण हे अशें जावप म्हटल्यार एक वायट गजाल, कित्याक आनी धंदो आनी करपाचो उरला हांगा। तशें जाल्यार अशें जर हे राग काडटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता, कित्याक आज हांगा बिचार आज काल एक राती एक इन्सिडंट जालो हांगा। हें जेट स्कीन हें बी घातलें, ऑयल बी साखर घातली, बंपर फोडलो। हांगा कितें तरी एक CCTV कॅमेरा घालचे, कितें तरी हें करचें, कित्याक आज CCTV इतली गरजेची हांगा, कित्याक हांगा टुरिस्टांचे सुद्दां केन्ना बॅगां पर्सी बिर्शी जेन्ना शेणले जाल्यार ते मागीर हांगा येता, आमकां कंप्लेनी येता। ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता CCTV कॅमेरा आमकां सारकें हांगा बायणा बिचार सारकी गरजेची आहा। ते जाता तितले बेगीन हें करचें, कित्याक ट्युरिस्टूय वाडलेले हांगा। आतां 2017 पयली बोट हांगा बायणा स्टार्ट केल्ली, तेच्या नंतर ट्युरिस्ट वाडत गेले। आज दिसाक 5-6 हजार सुमार दिसाक ट्युरिस्ट येता हांगा। ते ट्युरिस्ट जाल्यार कितें नॉर्थाकसून येता, बोटीनसून येता, पूण हांव ते म्हाका शिवरा वरसूनय येयल्लेले। शिवरा वरसून कित्याक येना, कित्याक ते सगळे जेन्ना वास्को एक ट्रेन येता ते सगळे ट्युरिस्ट नॉर्थाक वयता, नॉर्थाकसून मागीर बोटीनसून ते निर्ला बिर्ला बोटीनसून ते हांगा आयलंड ट्रिपीक येता आनी तेन्ना आयलंड ट्रिपाकसून हांगा मागीर शिवराचेर जेट स्की बनाना बंपर ड्रायव्ह करपाक शिवराचेर येता तितलो ते। पूण वयरसून कोण गेस्ट येना, म्हणजे शिवरा वरसून गेस्ट कोण येना, ते बायणा बिचार शिवरा वरसून गेस्ट येवपा लागून ती मातशी फॅसिलिटी जाता इतली बेगीन करची जाता। आतां संकल्पान हें घेतलात, मुवमेंट केलाच हें करपाचें, प्लस तेच्या बरोबर CCTV कॅमेरा मातशें हांगा गरजेचें सारकें अत्यंत गरजेचें घालचें मातशें गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजी मागणी।